नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. एक अंक जालो, दुसऱ्याची तयारी घांट जाली, नांदी केली, उजवी तयार, दावी नटूंक उरली. कष्टां करड, नशिबाची परवड, हाजीरताची वजेरी. एक अंक जालो, दुसऱ्याची तयारी. उलथा पालथी मध्यान प्रहरी, सांगाती उणे विकत्या कारभारी. कोणाचे हाती मातयेचे भांगर, अवलक्षण पांयगुण गोबर पदरी. एक अंक जालो, दुसऱ्याची तयारी. जमावबंदी बंधना निर्बंधी, दाव्यांक मंदी, उजव्यांची चांदी. दुयेंसाचो बोनांझा, सिंगलच भारी. आता डबल म्युटंट, डबल भरारी. एका कोडाक उबगले, दुसरो जारी. एक अंक जालो, दुसऱ्याची तयारी. सविस्तर खबरांनी हेडलायन्स. ब्रेस्तारा सावन 45 वर्सां वेल्यांक सरसकट कोविड वाशीन. 40 सरकारी 23 प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी वाशीन. काल मेरेन गोंयांत 97,000 वयर लोकांक वाशीन. 17,000 दुसरो डोस. कोविडाचे लार 8 राज्यांनी. 45 वर्सां पिरायेवेले सगळ्यांचे लसीकरण 2 सप्तकांत पुराय करात. आनीकय प्रायव्हेट हॉस्पिटलांक वांटेकार करात. टेस्टिंग वाडयात. राज्यांक खबरदारीचो अलर्ट. कसिनो भायर कोविड इयट्सांचेर पुलिसांची कारवाय. राती वितीचे मास्क नासतना भोंवतले टुरिस्टांक आडावन फायनी. पोलिसांनीच वाटले मास्क. 70 जाणांक तालांव. कोविडाचे वाडटे केशींक लागून आंतरराज्य यो वच करतले ट्रॅव्हलर टुरिस्टांक खासा एसओपी. गोंयांत येतल्यांक ना टेस्ट ना स्क्रीनिंग. टुरिस्टांक गोंयची दारां सताड उक्तीं. नगरपालिका वेंचणुकेचे उमेदवारी अर्ज येवंक सुरू. पयले दिसा रेस्पॉन्साक नेट ना. मडगांवां एकल्याचोय अर्ज ना. म्हापश्यां, मुरगांवां, केप्यां दरेकी 3. सांग्यार एकूच अर्ज. आनी कोविडांत सरकारी शिगमो रद्द. मात गांवांनी नेट. दिवचले बोड्डे मोठे उमेदीन होमखण. कोरगांवां हलदोनी. 70च्या झरम्या घोडेमोडणी. गोंयच्या तरेतरेचे शिगमे. ब्रेस्तारा 1 एप्रिलासावन 45 वर्सां पिरायेवेल्यांक देशभर सरसकट कोविडाचें वाशीन दिवंक सुरू जाता. कोमॉर्बिडिटीची अट काडली. गोंयांत ही वाशिनां 40 सरकारी सेंटरां आनी 23 प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी मेळटलीं. 16 जानेर सावन गोंयांत कोविड वाशिनाची मोहीम सुरू जाल्या. काल मेरेन गोंयांत 97,000 वयर लोकांनी कोविडाची वाशिनां घेतल्यांत. 17,000 जाणांक दुसरो डोस दिला. In Goa, we have given 1,14,808 doses of this vaccine. This is inclusive of first dose and second dose. In Goa, we have a vaccine by name Covishield. Everybody knows about it. Now we are giving the first dose and the second dose, of which first dose we have given to people around 97,179, and in that we have given 16,685 doses we have given to healthcare workers. We have given 11,654 doses to frontline workers. 45 plus we have given 11,141 doses, and 60 plus we have given 57,699 doses. So this together it comes to 97,179 doses. First dose we have given, and second dose together we have given 17,629. We have at present 74,840 doses in our stores, which should suffice us to continue for a while now. Soon we are about to get one more quota of the doses. So vaccine availability is not an issue. Palchan, we are changing over the mode. Earlier it was healthcare workers, frontline workers, 45 plus with comorbidities. आणि त्याच्यानंतर 60 प्लस अशी क्रायटेरिया आशिल्ली, म्हणजे 4 कॅटेगरीज आशिल्ले. फ्रॉम टुमॉरो ऑनवर्ड्स इट इज कन्वर्टेड इन टू 3 कॅटेगरीज: हेल्थ केअर वर्कर्स, फ्रंटलाईन वर्कर्स
and people above 45 years. आता कॅटेगरी अशी वेगळी विथ कोमॉर्बिडिटीची कॅटेगरी गव्हर्मेंटान काडून उडयल्या. फॉर दीस आमची जी पयलींची सेंटरां आशिल्ली गव्हर्मेंट हेल्थ सेंटर्स 37 कोल्ड चेन पॉयंट्स along with JMC we will be taking this vaccination program. We are planning to move into the field now through sub centers. We will be moving to sub centers from our health side. Plus private people, we have asked them to participate in this drive. केशी वाडटा त्या राज्यांबरोबर हेर राज्यांनी कोविड कंट्रोलाक खर पावलां उखलचीं, टेस्टिंग वाडोवचें, लॉकडावनांत SOP पाळटाले तशें पाळचे म्हूण आरोग्य मंत्रालयाच्या राज्यांक निर्देश. केशी अकस्मात वाडिल्ले जिल्ल्यांनी 45 वर्सां पिराये वेल्यांचें लसीकरण 2 सप्तकां भितर पुराय करूंक लायलां. दुसरें ल्हार 8 राज्यांनी पातळ्ळें. बुधवारा गोंयांत केशी 200 तेंकल्यो. So the message today is somewhat somber to say that we are facing increasingly severe or severer intensive situation, more so surely in some districts, but the whole country is potentially at risk, and therefore all efforts to contain, to save lives should be taken. जो फेस्टिवल्स हुए, कुछ और हुए, उसके एक और एक्सेलरेशन अब मिला, मौसम बदला है. कह नहीं सकते हर एक चीज़ का जवाब इसमें नहीं है, निहित नहीं है. क्यों एक सेकंड पीक आती है, क्यों, लेकिन जो पता है हमने उसको भी छोड़ दिया. हम पहले कुछ दूरियां रखते थे, मास्क पहनते थे. अब देख लीजिए आम मफसल टाउन में, शहर में, मोहल्ले में उन चीज़ों को छोड़ा है, तो वो तो हमारे सामने है ही. और इसके अलावा अगर हम चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन के ऊपर रोकने के लिए जो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है, वो लोग घूमेंगे. जिस जगह पे ये व्यवस्था वीक होगी वहाँ वायरस का प्रभाव ज़्यादा होगा. आता मेरेन 8 राज्यांनी दुसरे ल्हार सुरू जाला. आरोग्य मंत्रालयान सगळ्या राज्यांक क्वारंटिनाचेर लक्ष दिवंक सांगला. की आवश्यकता है कि प्रभावी और तुरंत आइसोलेशन किया जाए. किनका आइसोलेशन किया जाए? जो लोग पॉजिटिव आ गए हैं टेस्ट में. हमने ये पाया कि अधिकांश राज्यों में आइसोलेशन नहीं हो रहा है और लोगों को कहा जा रहा है कि वो घर पर आइसोलेट कर लें. लेकिन उन्होंने घर पर अपने को आइसोलेट किया कि नहीं किया, इसकी निगरानी किया जाना आवश्यक है. और अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे लोगों को इंस्टीट्यूशनली क्वारंटाइन किया जाए या आइसोलेट किया जाए. और इसमें कोई नई बात नहीं है. पिछले 1 साल 2 महीने से हम ये करते आए हैं. हमने ये भी कहा है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग होनी चाहिए और पहले 72 घंटे में होनी चाहिए, पहले 3 दिन में. कोविड दुयेंती सोदूंक टेस्टिंग वाडोवंक जाय. मैं एक नाव पर हूँ, मैं नदी के बीचों बीच हूँ, मैं जाल फैलाता हूँ और पहले जाल में ही 23 मछली फंस के आती है मेरे पास. तो ये मुझे क्या बताता है? ये मुझे बताता है कि ये नदी मछलियों से भरी हुई है. तो अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना चाहिए मछुआरे के रूप में? मुझे बड़ा जाल फैलाना चाहिए. तो 23 क्या हो सकता है, मैं 100 मछली पकड़ूंगा. अब अगर इसको राज्य पर ट्रांसलेट करें तो मेरे राज्य की पॉजिटिविटी 23%, जितने टेस्ट मैं आज कर रहा हूं वो मुझे 23% पॉजिटिविटी दे रहे हैं. तो मुझे तो दुगने टेस्ट करने चाहिए. इसका मतलब बहुत सारी मछलियां ऐसी हैं जो नदी में घूम रही हैं और मेरे जाल से बाहर हैं. वाशिना घेवंक पात्र लोकांनी फुडें येवचो म्हूण उलो. नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर 3 बजे के बाद जाके ऑन साइट रजिस्ट्रेशन, जिसे आप बोलचाल की भाषा में वॉक इन रजिस्ट्रेशन कहते हैं, वो करा सकते हैं. लेकिन अगर आप ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कृपया 3 बजे से पहले न जाएं, क्योंकि 3 बजे से पहले वो लोग हैं जिन्होंने की एडवांस में अपना अपॉइंटमेंट लिया हुआ है. देशांत कोविडाचे दुसरे ल्हार नेट धरता म्हूण आरोग्य मंत्रालय राज्यांक एकार एक खबरदारीचे अलर्ट जारी करीत आसा. दुसरे वटेन वेंचणुकांक नेट. उत्सव, सभा, लग्न सुवाळे नेटान. लॉकडावन अनलॉक जायत गेलो तसो लोकांनी SOP, मास्क, डिस्टन्सिंग, सॅनिटायझेशन गुटलावन दवरला. दुसरे ल्हार पातळटा ते पळोवन परत धांवपळ. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.
कोविडाच्या लार विधानसभेमेरेन पावले. सरकारी शिगमे बंद, मात कसिनोनी रान मेकळे. राती कसिनोच्या भायर पोलिसांनी मास्क नासतना भोंवपी टुरिस्टांक आडावन फायन मारली आनी मास्कय वाटले. कसिनो भायर गर्दी आनी ट्रॅफिक जॅम नित्याचोच. एसओपींक चुट्टी. राती 70 मायज जाणांक तालाव मारला. कोविड परत नेट धरता. 8 राज्यांनी ल्हार, केशी वाडटात. खंयचे टुरिस्ट गोंयच्या भोंवडेर. कसिनो क्लबांनी तर नायट लायफाक कांयच धर्मान दिसना. पणजे कसिनो भायर हे चित्र नित्याचेच. मंगळारा पुलीस अकस्मात जागे जाले. सांजे तांणी कारवायेक सुरवात केली. मास्क नासतना भोंवपी टुरिस्टांक आडावन तांकां फायनी मारून मास्क वाटले. कोविड आनी कसिनोच्या कारबाराचेर रोहनान विधानसभेत आवाज चडयल्लो. आता पर्यंत स्पीकर सर दॅट कसिनो इज नॉट बीन डिक्लेअर्ड एज अ मायक्रो कंटेनमेंट झोन. हे 29 लोकांक तुमचे जे सेंटर्स आसा म्हापशां आनी खंय थंय व्हरून दवरूंक जाय आशिल्लें तांकां. 29 लोक आशिल्ले ते द पेशंट. रादर यू गॉट द पेशंट्स बॅक. You put them in the same building where they were staying to give them that comfort so that you are able to give the comfort to your casino fellows. And Yoten तुम्ही casino open दवरला. What is this logic? प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. कोविडाच्या वाडट्या केशींक लागून आंतरराज्य यो वच करतले ट्रॅव्हलर टुरिस्टांक खासा एसओपी घाल्या. चडशे कडेन कोविड टेस्ट ना जाल्यार थर्मल स्क्रीनिंग गरजेचें केलां. एअरलायन्स कंपन्यांनी सगळ्या राज्यांच्या एसओपीचो एक डॉक्युमेंट करून टुरिस्टांक सर्वंकश एसओपी केल्या. गोंयची दारां मात सगळ्यांक सताड उक्ती. टुरिस्टांक मेकळें रान. गोंयचो तोच USP. पर्यटकांक विमानांनी येरादारी करतना बरें पडचें म्हण सगळ्या एअरलायन्स कंपन्यांनी राज्यांच्या एसओपीचेर ब्रोशर जाहीर केला. सगळ्या राज्यांच्या कोविड एसओपीची म्हायती त्या एका डॉक्युमेंटांत मेळटा. प्रुडंटान सगळ्या राज्याच्या एसओपीचेर नजर मारून पळयली. गोंय सोडल्यार हेर सगळ्या राज्यांनी एसओपी घाल्यात. हे पळयात कांय मुखेल राज्यांतले एसओपी. चडशा राज्यांतल्या विमानतळाचेर येवपी प्रवाशा कडेन कोविड टेस्ट रिपोर्ट मागतात. कांयच ना जाल्यार थर्मल स्क्रीनिंग तरी जाता. आतां पळयात गोंयचे एसओपी. गोंयांत थर्मल स्क्रीनिंग पासून सक्ती ना. गोंय सध्या आरोग्य सेतू ॲपाचेर निंबून. गोंयांत विमानतळार येतल्यांक आरोग्य सेतू ॲप डावनलोड केल्ले आसल्यार पुरो म्हण ब्रोशरात दाखयला. गोंयांत भितर सरपी टुरिस्टांक महाराष्ट्रा भशेन कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट मॅन्डेटरी करची म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे आनी GMCचे डीन दोतोर शिवानंद बांदेकारानूय सुचोवणी करून जाली. मात विधानसभा आनी विधानसभे भायल्या टुरिझम लॉबीच्या प्रेशराचेर सरकार स्क्रीनिंग वा टेस्टी टुरिस्टांक कसलीच शिस्त लावंक तयार ना. मेकळे रान होच सध्या गोंयचो टुरिझम USP. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. आयच्यान 5 नगरपालिका वेंचणुकांची उमेदवारी अर्ज येवंक सुरू जाले. मात पयल्या दिसा रिस्पॉन्साक नेट ना. मडगांवां एकल्यानय अर्ज भरिल्लो ना. म्हापश्यां 3, मोरगांवां 3, केपें 3, सांग्यार फक्त 1 अर्ज आयला. पंचायत पोट वेंचणुकेक कारापूर, सरवण आनी वेळी एकल्यानय अर्ज भरिल्लो ना. 8 एप्रिल मेरेन अर्ज भरूंक मुजत आसा. Forms from total 2 candidates, so 3 nominations have been received. One candidate has filed 2 nominations. Total only 3 nominations have been received as of now. First of all, we will see to it that everyone who comes here wears a mask and sanitizers are also used. We will also provide at the door sanitizer to be used. And again, everyone has to take his own precaution, saying that suppose if he has any symptoms, then definitely he should go to the nearest health center and get himself tested. And if he again comes, if purposely tends to come. Knowingly, if somebody violates the rule, that is knowing if he knows that he is positive, and despite of that, if he is violating the rule, then definitely action will be taken against him for violating the government order. Whatever deemed fit action is there, that will be taken as per IPC.
फातोड्डे SGPDA होलसेल नुस्त्या मार्केटाचेर कोणाचोच कंट्रोल उरिल्लो ना. सोपो कॉन्ट्रॅक्टर खंय होलसेल नुस्तेकारांक पिट्टा, तांकां धमकावन आपल्याक जाय तसो सोपो आनी नुस्तें उबारता म्हूण आरोप. सोपेकाराक 3 म्हयन्याक म्हूण घेतिल्लो तो खंय आज मेरेन टेंडर नासतना सोपो उखलता. आतां नुस्त्यांत फॉर्मेलिनाची वदंत उठोवंक सुरू केल्या. होलसेल नुस्तेकारांनी सोपो दिवपाक न्हयकारल्यान मार्केटात वातावरण तापले. SGPDAची मेंबर सेक्रेटरी म्हणटा सोपो कॉन्ट्रॅक्टर ऑथरायज आसा. उसको ऑथराइजेशन दिया है सोपो कलेक्शन करने का. कब दिया था? उसको जो है कौन सा लेटर डेटेड है, कौन सा जुलाई में जब कोर्ट की वजह से खुला है, हमने लेवी कलेक्शन इंक्रीज किया है, उसके बाद ही उसी को हमने एक लेटर दिया था कि वही, क्योंकि पहले से वही था स्टॉप गैप अरेंजमेंट, उसी को कर रहा है, अब वही करेक्शन कर रहा है. तो अभी आपने जो है उसके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था, हमने वो कंप्लेन का उससे वो मांगा था और उसका हमने रिप्लाई के बाद आपको एक लेटर भी दिया है. हमने उसको, क्योंकि बहुत सारे कंप्लेन आए थे, हम लोगों ने उसको निकाला था, हमारे अगेंस्ट में वो कोर्ट में गया. हमने भी अपना डाला है रिप्लाई, ऐसा नहीं आप ये मत बोलिए हम कोर्ट में नहीं गए, हमारे अगेंस्ट में वो कोर्ट में गया है, तो हम भी कोर्ट में है, हमारा एडवोकेट वहाँ पे कर रहा है, मैंने ऑलरेडी रिटन रिप्लाई दिया है वहाँ पे. ठीक है, आप उसमें क्या सुनिए, आप उसमें स्टेटस को उन्होंने मेंटेन किया कि वो कोर्ट ने कि हम उसको नहीं हटा सकते जब तक नया टेंडर नहीं होता, और टेंडर का प्रोसेस चल रहा है. तुका सेम हे मिलाग्रिसाक तुका कंटिन्यू करपा जाय जाल्यार तुवें आमकां बरें दिचें, आयज बरें दी, आमकां PDF बरें दिवं दी की आमी मिलाग्रिसाकूच अपॉइंट केल्लो आसा आनी 1-2 म्हयने टेंडर कळपना. प्रॉब्लेम ना, आमी ताका पयशे दिता. पूण हे 2019चो लेटर जे दिला पळय तेजेर कंटिन्यू केला म्हूण ते आमचे मेंबर कशेच एक्सेप्ट करना. आमदार विजय म्हणटा लोक SGPDA नुस्तें मार्केटाक विटल्यात. सरकारात आयल्यार विजयाची मार्केट बंद उडोवपाची तयारी. हे होलसेल मार्केट म्हणटा तें एक खर्च अनमाडेल. थंय कोण पयशे करता, कोण कितें करता कोणाक खबर. सरकारान बी जर आमी आयले जाल्यार वी वील सिरियसली कन्सिडरिंग स्टॉपिंग द होलसेल मार्केट होल्ली. आमकां तें नाकाच. लेट इट बी टेकन टू द बेतूल खंय धोको आहा थंय व्हरून हांगा आमी IT हब करूंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशा पालिकेची वेंचणूक जाहीर आनी आरोपाचें सत्र सुरू. वॉर्ड 7तलो आदलो नगरसेवक फ्रँकी कारवालो बोगस सर्टिफिकेट लावन आतां OBC उमेदवार म्हूण त्याच वॉर्डांत वेंचणुकेक उबो रावता म्हूण आरोप सुरू जाल्यात. ही सर्टिफिकेट घेवंक दिल्लो जल्म दाखलोय खंय बोगस. फ्रँकियांनी ताका OBC सर्टिफिकेट दितल्याचेर एक्शन घेवची म्हूण मागणी. रिजर्वेशन जाल्लेलें आहा, देखून खुबश्या जाणांक इलेक्शनाक रावपाक मेळना आनी दुसरे जे एस्पिरंट आहा तांकां डोर ओपन जाल्लेले आहा. पूण हांगा अशे जे थोडे आसात की जनरली जाल्यार आपूण OBC जाल्यार आपूण आनी दुसरे जाल्यार आपुणूच म्हणटा, जेणे करून तांकां कितेंय करचें पडत जाल्यार ते करता. हांगासर एक फेक कम्युनिटी सर्टिफिकेट घेतलेली आहा मिस्टर फ्रांसिस्को कारवालो उर्फ फ्रँकी. हांवें डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वचोन तेजेर ऑब्जेक्शन हाडलेलें. कांदोळे फिशरमॅन एसोसिएशन ऑफ गोवा, नॉर्थ गोवा, हेजे कडल्यान कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यू जाल्या. बर्थ सर्टिफिकेट पासून फेक केल्लेली आसा, बर्थ सर्टिफिकेटान पासून मॅनिप्युलेशन केल्लेलें आहा. फिटरमॅनाचो सेक्रेटरी आहा, आपूण कॅन्सल करता ती ताका इश्यू केल्या ती. आनी डेप्युटी कलेक्टराक त्यांनी ते लेटर केला कित्याक आपूण कॅन्सल केला आनी हेजेर त्यांनी क्लियरली मेन्शन केला मिस्टर फ्रांसिस्को कारवालो हॅज फॉल्सली रिप्रेझेंटेड हिम एज ही इज बिलोंग टू क्रिश्चियन कारवी समाज. खरेंच बाबा OBCच्या अंडर येतात, जो त्या हितून समाजान येतात तेचेर हो इनजस्टीस करता. हेचेर इन्क्वायरी जावन हेचेर खरें मिनिस्टरान हेचेर लक्ष घालून, सरकारान लक्ष घालून हेचेर कितें आतां योग्य तो जस्टीस दिवपाक जाय. हे आतां हो पयलो हांवें तो सेक्रेटरी पीटर मेनन हो खंयसून हो केरला. आमी फ्रँकीक गाठलो, तो म्हणटा 1-2 दिसांत कितें तें कळयता. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. एका टायट ड्रायव्हरान पणजे सांतिनेज 5 गाडयांक ठोकली. टायट ड्रायव्हर पृथ्वीराज नायक बेंगळूरचो. लोकांनी धरून ताका पुलिसांचे स्वाधीन केलो. सांतिनेज फार्मसी कॉलेजी फाटल्या लेनीत पार्क आशिल्ल्या 5 गाडयांक मोखीत सुटलो. लोकांनी गाडी आडायली आनी ताका पुलिसां कडेन दिलो. सुत्रां सांगता ते प्रमाण तो खंय तेन्नाच कसिनोंतल्यान भायर सरिल्लो. कोविडांत सरकारी शिगमो रद्द, मात गांवांनी पारंपारीक शिगमो नेटान मोठ्या उमेदीन चल्ला. दिवचले बोड्डें फामाद होमखण जालें.
हळडोनी उत्सवान पेडण्या कोरगांवचो शिगमो सुरू. कमळेश्वर महारुद्राच्या देवळांत पारंपारीक हळडोनी उत्सव जालो. लोक भरपूर जमिल्लो. जरमे सत्तरी घोडेमोडणी मोठ्या उमेदीन जाली. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वेगवेगळो शिगमो. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात. प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्हीचो ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात. विस्कळ भोंवात. वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.